सत्तरी तालुक्याचे वाळपय मामलेदार ऑफिसातले माहिती घर फाटलो म्हयनोभर जाले बंद। माहिती घर बंद जाल्ल्यान जमनीचे डॉक्युमेंट मेळोवपाक लोकांक कास्तीक जाता। 1/14चो उतारो दिवपाक म्हूण मामलेदार कचेरेन खासा कक्ष केला, मात थंय जमनीचो सर्वे प्लॅन मेळना। जमनीचो सर्वे प्लॅना खातीर सत्तरीच्या लोकांक पणजे येवचें पडटा। माहिती घर जालें पण सत्तरीकारांच्यो पणजे खेपो चुकना। खासा रिपोर्ट। हें वाळपयचें माहिती घर सद्याक ते बंद आसा। दाराचेर बाय गव्हर्नमेंट ऑर्डर म्हूण बरयला। माहिती घर बंद जाल्ल्यान लोकांचे जमनीचे डॉक्युमेंट जशे 1/14चो उतारो सर्वे प्लॅन मेळोवपाक अडचणी जातात। आणि वाळपयचं जे माहिती घर बंद झालेलं आहे त्यामुळं लोकांना खूप अडचणी येणार आहे। एक पहिली गोष्ट म्हणजे 1/14चा उतारा जो लगेच मिळायचा तर त्याच्याकरता आपल्याला ॲप्लिकेशन करणं किंवा ज्या काही सरकारी फॉर्मॅलिटीज आहेत त्या कराव्या लागणं हे काय अशिक्षित लोकांना जमण्यासारखं नाही। माहिती घरात हे लगेच मिळायचे आणि ते मदतही करायचे आणि आपण हे बंद करत चाललोय ही नामुष्कीची बाब आहे। त्यामुळे सरकारने हे माहिती घर परत चालू करावं। वाळपय हांगा जेन्ना माहिती घर चालू असलें तेन्ना खूब लोकांक फायदो जातालो। खास करून वाळपयचे जे चडशे लोक आसा ते इलिटरेट आसा आणि माहिती घरान कशें आसा डायरेक्ट तुका 1 in 14 फॉर्म मेळटा। सर्वे नंबर आणि गांवाचें नांव सांगलें की डायरेक्ट 1 in 14 फॉर्म मेळटा। पूण आतां बंद जाल्ल्या कारणान मामलेदारान जर माहिती म्हणजे 1 in 14 फॉर्म घेतलो जाल्यार थंय एक ऍप्लिकेशन करचें पडटा आणि हांगा चडशे लोक इलिटरेट आसल्या कारणान ते मातशें तांकां डिफिकल्टी जाता। म्हणजे कोणूय टायपिस्ट आसा ते वरसून बरोवन व्हरचें पडटा म्हणजे एडिशनल तांकां खर्च जाता। सेकंडली सर्वे प्लॅन जो मेळटालो माहिती घरान तो आमकां लागीं मेळटालो आणि आतां जर सर्वे प्लॅन काडटलो जाल्यार पणजे वयचें पडटा। आमी सुद्दां खूब जाणांचे क्लायंटाचे सर्वे प्लॅन मागल्या पूण बंद जाल्ल्या कारणान आमचे पयशे ब्लॉक उरल्या। पयशे भरल्या ते ब्लॉक उरल्या आणि साधारण सत्तरींतल्या जो कोण इलिटरेट मनीस आसा ताका पणजे वचून 2-4 फावटी मारप म्हणल्यार कठीण जाता। सरकारान बेगीतल्या बेगीन जे माहिती घर आसा ते परत सुरवात करची। खरें म्हणजे वाळपयचे सत्तरी तालुक्यांतले माहिती घर बंद जावप हो प्रकार फार दुर्दैवी आणि अत्यंत गंभीर आसा। नेमके हे माहिती घर कित्याक बंद जाला हाची चौकशी जावपाक जाय। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। आता पळोवया गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो आयतारा जाल्ल्यो कांय ग्रामसभा। राय ग्रामसभेन फुडल्या 5 वर्सां खातीर पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन पास केलो। Placing the audit report and to approve the Gram Sabha Panchayat development plan. There is not sufficient time, so we have adjourned. Next is on 13th of August. कामोर्ली ग्रामसभेत लोकांनी सोलार पॉवर प्रकल्पाक विरोध केलो। Kamoli is the only village that has a garbage collection. So that is one part that I am proud. I am not opposing the project. I am saying that let us do it on MP funds or any other governmental fund. And let us wait for the solar policy which will be implemented I think by the next month, which has been assured by the power minister. आणि आमगे पंचायत सांगपा म्हणल्यार ती व्हडली पंचायत इतू रीच पंचायत ना। आमच्या रीच पंचायत आनी जायते आहाय तेणी केलो ना जाल्यार आमी बारीक प्रोजेक्ट कितें सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कोण आमगे म्हणटा तो आमकां चड जाय म्हणटा पंचायताक घेवन वो ती गव्हर्मेंटा सेल करपाची। हे दोड प्रोजेक्ट वो सरपंचान वो पॉइंट मेंबरांनी कितें कोणचें दिता म्हाका खबर ना आनी आमकां म्हणजे आतां हेका ओपोज केला की आमकां ते पयशे 40 लाख जाताय म्हणटा 40 लाख पंचायताक वयच्यान आमी मोडून दिनाय। इट्स ओपोज। Major discussion was taken on the solar energy, which the villagers requested to have that solar energy power, especially on government grants. Don't spend panchayat fund. चिखली पंचायतीन न्यायाच्या राष्ट्रीयकरणा आड थाराव घेतलो। आमी हॅपी की चिखली पंचायत has passed a resolution on the nationalization of rivers.
आमची गोंय सरकाराक अजून तेजें म्हत्व कळलेलें ना की हे नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स पळय आहा तें आमकां कितलें वायट जातलें तें. आमचे पळय हक आमचे आयज न्हंयेचेर आसले, सोय न्हंयेचेर ते आयज सेंटरान आपणाय ताब्यान केल्ले आहा. आमचे पळय ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा, आमचे शेतकामती आहा, जांची बांद ह्या न्हंयेचेर आहाय, तांकां सगल्यांक प्रॉब्लेम जातलो. आमी एक रेजोल्युशन पास केलां ग्रामसभाक, चिकालीं ग्रामसभान, जे इंडियन वॉटरवेज एक्ट आमकां एप्लाय करता आमचे गोंयचे 6 रिवरांक. सो आमकां कांय गोंयकारांक लोकांक बरें जावपाचें कांय ना. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी. ऑन द कॉन्ट्ररी, आवर रायट्स आर गोइंग टू बी एक्सटिंग्विश्ड. Since it has to be dumped with proper soil, a layer of 4 inches every day, it has to be looked after well. Otherwise, there's no point. Having done all that, if it affects the groundwater, no point having anything over there. आम्ही ते ग्रामसभाक रेजोल्युशन घेयलो आहा. सो आमी रोखडेच जाता तितली बेगीन तें फॉवर्ड करताय, कित्याक आमकांय नाका गांवां लागून कितें बरें जाता न्हू तेंच आमकां जाय. त्या 3 म्हयन्यांनी आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. ऑलरेडी व्हेकल आमकां मिनिस्टरान दीत म्हणल्यार, आनी आमी हावस टू हावस डस्टबिनूय दिवपाक आहा. तें प्रॉब्लम आमचें जाता तितल्या बेगीच्या बेगीन सॉल्व जातलें. चिंबला ग्रामसभेक थळावो आमदार टोनी रॉड्रिक्स पावलो. पंचायत मंडळान वेगवेगळ्यो समित्यो केल्यात. गव्हर्मेंट तालिगांव कोऑपरेटिव्ह सोसायटी तेणी सोसायटी करून प्लॉट करून तिच्या तेणी हें केलें, डेव्हलपमेंट केलें. गव्हर्मेंटाची अप्रुवल आहा, पंचायतीचेंय अप्रुवल आहा. तेका टायमींग आसलो, तो टायमींग थोडो बाउन्स जालो. त्या खातीर हे प्रपोजल ते घालता. हेल्थ, गार्बेज, विजिलन्स. सो तेंचें काम कितें आसतलें तें अजून ठरोवंक ना न्हू, ठरलेलें ना. ही घातला म्हणून ती कितें फायनल न्हू. फोर्टनायट मिटिंगेक घालतले आमी दवरची की ना. Sabha has to be conducted in a proper manner. It is the responsibility of the secretary how to conduct the Gram Sabha. Some of the reporters know that when I was a Sarpanch of Sandakuj village, I was conducting the Gram. There should not be a chaos. There should not be a law and order. These grievances of the people should be solved by the Panchayat board. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे बस स्टँडा लागसार आंबेडकर गार्डनात कसले तरी कन्स्ट्रक्शन चालू जाल्ल्यान बोवाळ पडला. वेगवेगळ्यो दलित संघटना कन्स्ट्रक्शनाच्या आड आवाज काडपाक लागल्यात. तांकां मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण थंय खंय एअर पोल्युशन मॉनिटरिंगाक कसलो तरी टावर येता. सरकारान हे कन्स्ट्रक्शन बेगोबेग बंद करचें म्हण दलित संघटना मागता. खबर आमकां काल पयर मेळिल्ली आसा की हांगा खंय तरी कन्स्ट्रक्शन चालू आसा की ह्या जाग्याचेर खरी पर्यावरणाची हानी जातली. कारण पर्यावरणाचो अभ्यास जर केलो जाल्यार ही जी झाडां उबी केला, ही जे स्ट्रक्चर उबे केला, ह्या स्ट्रक्चराक आयज बांदकाम करता ह्या दृश्टिकोनासून आमकां खंय तरी आमचें मन दुखवलेलें आसा. आमचे हांगा तमाम दलित संघटनेच्यो आनी तमाम कार्यकर्त्यांची हांगा खंय तरी श्रद्धा आसा. बाबा साहेबाक आमी मानता आनी बाबा साहेबाच्या विचारान आमी फुडें वयता आनी बाबा साहेबाच्या विचारान खंय तरी हांगासर मारो येता. ह्या दृश्टिकोनासून आमी खंय तरी समाजान आमी दाखोवन दिवंक सोदता सरकाराक की ही जी तुमी गोश्ट करता ही चुकीची आसा. कारण चुकीची इतल्या खातीर की हांगा पर्यावरणाचो नाश जातलो. कारण हांगा जेन्ना टावर येता तेन्ना तेजे कंट्रोल ऑफिस हांगा जातले आनी ही जागा सगळी एक्वायर जातली. तेन्ना बाबा साहेबाचें गार्डन खंय तरी बारीक जातलें आनी जे पर्यावरण जे बाबा साहेबाच्या पुतळ्या कडेन जाय ते पर्यावरण हांगा ताबडतोब मेळचें ना. घेऊया एक ब्रेक.